22 जानेवारीक अयोध्येच्या मूळ स्थानाचेर रामलल्लाची मुर्ती स्थापना जाता आनी ते देशभरा बरोबर गोंयभरूय ते खातीर तयार जाला. गोंयभर तसो माहोल तयार जाला. सगळ्या देवळांनी वेगवेगळे कार्यक्रम दवरले. त्याच फाटभुंयेर आमी मुख्यमंत्र्यांक मेळपाक गेल्या. तेवूय सगळ्या गजालींचो नियाळ घेता. तेवूय सगळे खूब कडेन कार्यक्रमांक ह्या निमित्तान गेले. तेंचे हे फूल उत्सवा विशीं विचारया. सर, हो जो उत्सव जाता, मुर्ती प्रतिश्ठापना जाता, तुमकां पर्सनली तुमचे हितून तेका कितलें म्हत्व? जय श्रीराम. आज पुराय गोंयभर तशें पळोवंक वचत जाल्यार राममय वातावरण जाल्लें आसा. आमी म्हणटा की 22 तारखेची तयारी करपा खातीर मकर संक्रांतीच्यान 22 तारीख पर्यंत प्रत्येक देवळात जो क्लिनिनेस ड्रायव्ह मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाला. देवळांनी न्ही तर प्रत्येक भक्ती स्थळाचेर आज सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे क्लिनिनेस आनी हें सगळें करपाक लागलेल्या. त्याच बरोबर 22 तारखेचो सुवाळो हो गांवांतल्यान प्रत्येक गांवांतलें जें प्रमुख मंदीर आसा थंयसर रामजप रामप्रतिश्ठान हे सुवाळे तेंच्यांनी खास करून दवरल्या. आनी जो अयोध्येत रामप्रतिश्ठान सुवाळो जो जातलो तो व्हर्च्युअली लायव्ह पळोवपाची आनी कॉमन पळोवपाची वेवस्थाय ही लोकांनी आपआपल्या देवळांत आनी कॉमन स्थळाचेर केल्या. त्याच बरोबर महाप्रसादाचें आयोजन केलां. सांजच्या आदेसाक प्रत्येकान आपल्या घरात दीप प्रज्वलीत करप, तशें देवळांनी महाआरती, देवळा भोंवती दीप प्रज्वलित करप. इतको मोठो पद्दतीचो उत्सव पुराय गोंयभरांतल्या गांवांतल्यान देवळांतल्यान दिसता. एक खूब मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचें, कारण गेलीं कितलींशींच वर्सां ज्या रामप्रतिश्ठान सुवाळ्याची वाट पळयतालो तो रामप्रतिश्ठान सुवाळो जाता आसतना गोंयांत एक उत्सव वातावरण जाल्लें आसा. खूब जाणांनी हेजी वाट पयली, ह्या क्षणाची वाट पयली. थोड्यांक तो आतां पळोवपाक मेळना एक्चुअली. सो ह्या जनरेशनाक, लकी जनरेशन, तो उत्सव पळोवपाक मेळटा. ड्रीम कम्स ट्रू अशें न्हू. आमी आमचें भाग्य म्हणपाक जाय. गेली 75 वर्सां कितलेशेच रामसेवक, कारसेवक जेंच्यांनी आपले प्राणाची आहुती दिली हे देवूळ करपा खातीर, कारसेवे खातीर. कितलेशेच म्हणजे पुराय देशभरांतल्यान कितलेशेच फावटी लोकांक जेल जाली, कितलेशेच फावटी अरेस्ट जाले, कितलेशेच जाणांक गोळीबार जालो आनी तातूंतल्या आपल्या प्राणाची आहुती दिली. पण आमचें आतां आहा तें जनरेशन हें खूब लकी जनरेशन म्हणपाक जाय, जांकां हो रामप्रतिश्ठान सुवाळा पळोवपाचो, आमी म्हणटा तशें याची देही याची डोळा, हे पळोवपाचें आमकां भाग्य लाभलां खरोखरूच. आनी त्या वेळार म्हणजे त्या सुवाळ्याच्या वेळार म्हणजे हांवूय म्हजें भाग्य म्हणटा की गोंयचो मुख्यमंत्री आसतना की हो सुवाळो प्रत्येक गोंयांत कशा पद्दतीन जातलो हें हांव पुराय मॉनिटर करीत आसा, सगळे कडेन पळयत आसा. देशभरांतल्यान हो सुवाळो खूब व्हडा प्रमाणात जाता आनी हें पळोवपाचें भाग्य आमकां लाभता. हें खरोखरूच एक आमी म्हणटा तशें रामप्रतिश्ठान सुवाळो पळोवप हें आमच्या दृश्टीन भाग्याचो क्षण आसा. ओके, मुख्यमंत्री, तुमी तुमचो कार्यक्रम कितें आसतलो 22 तारखेर? तुमी खंयच्यान हो सुवाळो हे करतले? तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयभर खूब कडेन उत्सव आसा. गोंयभरांतले उत्सव आमी स्टेट उत्सव म्हणून तसो 19 तारखेच्यान 21 तारखे पर्यंत आज मडगांवांतल्या रविंद्र भवनांत कार्यक्रम दवरला. पणजेंतल्या कॅपिटल सिटीन पर्वरींतल्यान पणजे पर्यंत आमी सगळे कडेन आकाश कंदील केल्या आनी एक पर्वरींतलोय नॉर्थ गोवांतलो पर्वरींतूय कार्यक्रम दवरला. थंयसर परत गीत रामायण, परत राम आमच्या केशव बळीराम हेडगेवार ह्या हायस्कुलान राम सीतामय हाजें नाट्य ते तयार केलां, महानाट्य. त्या नाटकाचो प्रयोग जो आसा हो मडगांवांतल्या रविंद्र भवनांत 21 तारखेक दवरला. जे कारसेवक आसले त्या कारसेवकांचो सत्कार सगळी कडेन गांवांनी दवरल्या. प्रमुख अशें 21 तारखेची सांजचो तो कारसेवकांचो सत्कार आमी मडगांवांतल्या रविंद्र भवनांनी आयोजन केला, पर्वरी आयोजन केला. एक सगळी कडेन अशा पद्दतीन उत्साही वातावरण आसा. 19, 20, 21 अशे 3 दीस हांव वेगवेगळे कडेन कार्यक्रमाक भेट दितलो. पण 22 तारीख खास करून जशें म्हज्या मतदारसंघात सकाळ पासून सांजचो पर्यंत जे वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या देवळांनी आसा त्या प्रत्येक देवळांत भेट दिवप आनी रामप्रतिश्ठान सुवाळो थंयसर तांच्या सगळ्या लोकां बरोबर पळोवप हो एक हें थारायलां. निश्चित त्या खातीर हांव पुराय त्या 22 तारखेच्या कार्यक्रमाक साखळेत प्रेजंट आसतलो. बट 20 आनी 21 तारखेच्या कार्यक्रम स्टेटींतल्या वेगवेगळे कडेन अटेंड करतलो. कारसेवक जे कारसेवक म्हणजे वांटेकार जाले ते तुमकां खुबशे मेळटा आसतले, तुमकां तेन्नाची स्टोरी सांगता आसतले. एक गजाल सांगपाची जाल्यार तेंचो एक एक्सपिरियन्स तुमचे कडेन शेअर केला तो सांगपाचो जाल्यार? कारसेवक खूब मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वेळा तांचे वेगवेगळे कडेन कारसेवकांचे मेळापूय जाता, आजुनूय सत्कार जाता. बरेचशे लोक हयात ना पण खूब मोठ्या प्रमाणांतले कारसेवक आजुनूय आसात. ते आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे काही कार्यकर्ते आसात, काही संघाचे कार्यकर्ते आसात, काही सोशल सेक्टरात काम करतात. पण तेंच्यांनी आपलो पूर्णता प्रवास हांगासल्यान रेल्वे पर्यंतचो प्रवास कसो जालो, रेल्वे आडयल्या उपरांत आमी कशा पद्दतीन दडून रावले, लिपून रावले आनी थोडे जाण जे ढाच्या पर्यंत सुद्दां जे पावले, 2 वेळा गेले. ते दोनूय वेळाचो तेंचो तसो जर पळयत जाल्यार थोडे आमी जेका म्हणटा तसो
तेंच्यांनी आपल्या जिवाचेर काळ येयल्लो म्हणटा जाका आमी पळयनी, म्हणजे तांचो कितेंय जावपाक शकतालें. आमी पळयता की ज्या पद्दतीन 94च्या कारसेवकाचेर जो गोळी हल्ला जालो जिवाची बिलकूल पर्वा न करी आसतना कारसेवेत भाग घेतलो. म्हणजे जे पयलीं उत्साहाचें वातावरण ज्या पद्दतीन शिलापुजन करून केलें आनी शिलापुजन जाल्या उपरांत लोकांक दिसलें की हय आतां आपूण राम मंदिराच्या एका वचूंकूच जाय. ते एक दिसतालें की आमी त्या खातीर म्हणटा की राम मंदिर हें राष्ट्र मंदिर आसा. म्हणजे घडये कदाचित आमकां राष्ट्राच्या राष्ट्र जेन्ना स्वतंत्र जातालें तेन्ना भाग घेवपाक मेळना, पण आतां जर मेळटा आसत जाल्यार कित्याक घेवचो न्ही. ह्यापणांत सुद्दां खुबशे जाण जे आसा पळय न्ही, म्हणजे जशें आमी स्वतंत्र सेनानी तेन्ना भाग घेतलो त्याच पद्दतीन राष्ट्र मंदिर करपा खातीर देशाकूच स्वतंत्र करपाक ऑफकोर्स म्हणजे त्या खातीर म्हटल्यार इट इज नॉट ओन्ली द राम मंदिर बट ते राष्ट्र मंदिर आशिल्लें. म्हणून स्वतंत्र सैनीक तेन्ना देश स्वतंत्र करपाक भायर सरिल्ले, तशेंच राष्ट्र मंदिर करपा खातीरूय बी खुबशे कारसेवक हे खूब मोठ्या प्रमाणात भायर सरिल्ले. आनी पयर एक सहज टीव्हीचेर एक न्यूज पळयतालो, म्हणजे एखाद्या चलयेचो बापूय तेन्ना शहीद जालो, म्हणजे 94 राम मंदिराच्या एका, आनी तेका आज इन्विटेशन वता. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर हर ऑल्सो. म्हणजे हे आत्ताचे राम मंदिर प्रतिश्ठान सुवाळो जेंच्यांनी घडोवन हाडला ते कोणाक विसरूंक ना, तांच्या प्राणाची आहुती विसरूंक ना, म्हणून तेज्या इन्विटेशनाच घरात गेले आनी ताका इन्विटेशन मेळ्ळें. हो खूब व्हडलो क्षण आसा. ते अशा पद्दतीन सर्व समावेशक अशें सगळ्यांक इनवॉल्व करून घेवपी, सगळ्या महंत हांकां इनवॉल्व करून घेवपी असो राम प्रतिश्ठान सुवाळो आसा. आमी सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात तो पळोवप, तो अनुभवप हाची गरज आसा. खूप जाणांक आतां एकदां ती प्रतिस्थापना जाल्या उपरांत वचपाची इच्छा आसतली, सगळ्याकूच शक्य जावचें ना. तुमी मदीं एकदां म्हटलेलें कितें तरी करता, पण जेंकां वचपाची इच्छा आनी जेंकां एक्चुली पॉसिबल जायना तेंचो विचार तुमी करतले सरकार म्हणून. एक म्हणजे थंयसर स्लॉट मेळप, म्हणजे राम मंदिराचें दर्शन घेवपा खातीर आपल्याक केन्ना टायम मेळप, हो खूब म्हणजे थंयसर इतक्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी आसतली. इट इज अ नवीन सिटी, लोकांची रावपाची वेवस्था अजून जावंक ना. आनी तें सगळें जाल्या उपरांत राज्या खातीर वेगवेगळ्या स्लॉट केल्या. तितूर पयल्या हितूर स्लॉटांनी 1-2 हजार लोक वचूंक शकतले. आमी रजिस्ट्रेशन ठरयलां तेंच्यांनी पयलीं विलिंगली जेंकां वचपाचें आहा तांच्यांनी कितें तरी एक मिनिमम फीस भरून विलिंगली 1.5 ते 2 हजार लोक वचूंक मेळटले. पण कालांतरान फुडल्या 6 म्हयन्याच्या उपरांत आमी जशें म्हटलां की आमी फाटली जी तीर्थयात्रा वेगवेगळ्या स्थळांचेर जी सुरवात केल्ली, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा देवदर्शन स्कीम, मुख्यमंत्री देवदर्शन स्किमीच्या अंतर्गत अयोध्येक वचपाचोय बी हो लोकांक तेजो लाभ मेळचो म्हणून ही स्कीम अयोध्या भितर एड करतले, तितूंतल्यान सुरवात करतले. म्हाजें तर म्हणणें आहा की सगळ्यांत पयलीं सिनियर सिटीजन्स जे आसात म्हणजे अबाव 60 तांकांच वचपाचो योग येवचो. भुरगे आपले आज ना फाल्यां केन्ना तरी पावतले, म्हणून सिनियर सिटीजनांक पयलो प्रिफरन्स दिवचो. ह्या अनुसार आमच्या सरकाराचो एक प्लॅन आसतलो आनी फुडल्या 2 ते 3 वर्सां भितर मॅक्झिमम लोकांक जे आसा पळय न्हू, हे अयोध्येचें जेका रामदर्शन करपाक जाय तांकां अयोध्येचें रामदर्शन. कार सेवकां खातीर वेगळे कितें दवरतले? कारसेवकांचें वेगळें प्रायोजन पयल्या ट्रिपींतल्यान सुद्दां जर जाता आसत, जे इंट्रस्ट दाखयता जेंचें हेल्थ बरें आसा तांकां कारसेवकांक पयल्या ट्रिपींतल्यान सुद्दां तांकां संद दिवपाचो सरकाराचो इच्छा आसा. लास्ट एक मेसेज लोकांक 22 तारखे तेंच्यांनी तुमी जशें पयलीं म्हटलाय बी आपल्या आपल्या वाड्याचेर आपल्या गांवांनी जी देवळां आहा तेंच्यांनी सेलिब्रेट करची तेजेर मेसेज. येता त्या 22 तारखे दीस जो सकाळच्यात राम प्रतिश्ठान सुवाळो सुरवात जाता, त्या राम प्रतिश्ठान सुवाळ्याक आमी जरी अयोध्येक पावले ना, आपल्या गांवांत अयोध्या करची, आपल्या देवळांत राम प्रतिश्ठान करची आनी सकाळच्यान दनपार मेरेन ज्या पद्दतीचो थंय सुवाळो जाता तो सकाळीं 9 ते 11 पर्यंत राम प्रतिश्ठान आपल्या देवळांत ती पुराय करचें आनी 11 ते 1 पर्यंत जो व्हर्च्युअली ज्या जाग्यार त्या खातीर आमी म्हटलां की देवळांनूच स्क्रीन लावची, देवळांनूच टीव्ही लावची आनी राम प्रतिश्ठान सुवाळो जो आसा पळय न्ही हो थंयसर पळोवपाचें सगळ्यांनी पळोवचो अशी म्हजी इच्छा आसा. त्याच बरोबर प्रत्येक देवळांनी जो महाप्रसाद केला सगळ्या लोकांनी म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी जशें म्हणटा एकत्र येवप हें गरजेचें आसा. आनी आज वेगवेगळ्या धर्माचे जातीचे लोक जे आसा हे एकत्र येवन ह्यो सुवाळो मनयतना आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या सुवाळ्याक सकाळीं 9 पासून दनपार 1:30-2 पर्यंत सगळ्यांनी इनवॉल्व जावचें, खूब मोठ्या प्रमाणात राम प्रतिश्ठान सुवाळो पळोवचो आनी सांजच्या आदेसाक न चुकता आपल्या देवळांत महाआरती करच्यो, देवळा भोंवती पणट्यो लावच्यो. म्हणजेच एक्चुली सगळ्या लोकांक दिसतलें की हय आज खऱ्या अर्थात आमी दिवाळी मनयता, खऱ्या अर्थात आमी राम आनंद उत्सव मनयता आनी तोच सुवाळो पळोवपा खातीर सगळ्या आमी जशें म्हटलां की गव्हर्मेंट हॉलिडे जरी आमी दिली आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाचे शाळेचे सगळ्या भुरग्यांनी ह्या सकाळच्या सुवाळ्याक आनी सांजच्या न भोंवपाक खंयसरूच न वयता सगळ्यांनी सकाळच्या देवळांतल्या सुवाळ्याक आनी सांजच्या आरतींतल्या सुवाळ्याक सगळ्यांनी उपस्थित रावचें.
असले मुख्यमंत्री त्यांचो सगळ्या गोंयकारांक उलो आहा की सगळ्यांकूच अयोध्येक वचपाक मेळचें ना, पण ह्या 22 तारखेक जेन्ना रामलल्लाची मुर्ती प्रतिश्ठापना तेज्या मूळ जाग्याचेर जाता तेन्ना आपल्या गांवांतले जे देवूळ आपल्या वाड्यावयले जे देवूळ आहा त्याच जाग्याचेर अयोध्या करची, त्याच जाग्याचेर ही दिवाळी म्हणून सेलिब्रेट करचे असो तेंच्यांनी उलो मारला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.